आम्ही आता आता आणि त्या कॉन्ट्रॅक्टरला आता काढा आणि तुम्ही तुमच्याकडे आम्ही वाटल्यावर आणि आल्यानंतर तो कोटान होता झाल्या कोटान जर आम्ही मेंबर सेक्रेटरी आणि त्याच्या नेक्स्ट तू घेऊ नका सर यू आर a reputed registered sir. We will stand with you. Don't be scared of these members secretary. आमका खबर आसा की तुम्ही प्रेक्षकांचेर दाबला आम्ही तुमच्या प्रेक्षकांना काढटा आमका खबर आसा गरज ना आमका खबर तुमच्या हातीन काय ना तुम्ही फक्त खुर्च्यार भरला आणि बाकीच्या कोणतरी भलतेच थंय चलयता बट वी प्रॉमिस यू सर इफ यू टेक एक्शन वी विल स्टँड विथ यू आमका भियो नाका सर तू हे कितें करू आम्ही या तुमच्या फाटल्यान भिवपाची गरज ना आता आमचे रेपूस ना याच्या पुढे जर किती करतोय ये तुम्ही रिपोर्ट मारतो ब्रो प्लीज प्लीज पत्रकार भावाभावात आपण सोडता एफडीएचा रिपोर्ट येला ह्याच्या पयली 1 वर्सा पयली रिपोर्ट येयल्लो आम्ही हो रिपोर्ट यांच्यानी कंप्लेंट केला म्हणून येऊंक ना हो रिपोर्ट बीजे वायमान कंप्लेंट मारली हे जर भुरग्यांच्या जेवणाकडे दाखयले प्रोसेस म्हणटा सगळे उगी राहा तर रजिस्टर सर रिपोर्ट वाचता प्लीज सगळे उगी राहा काय रिपोर्ट आजचो रिपोर्ट येला उलवताना त्याच्या संबंधात कोणून कोणी उलवताना पहिले सांगता कॉन्ट्रॅक्टर्स जो आसा सगळे कॅन्टीन तो एकटोच चलयता पळय तो एकटोच चलयता पळय ताका सस्पेंड करपाक लागून हांव हे करताना आयजच जातलो सस्पेंड आणि दुसरे पळय आयकून घ्या पळय हांगा फाल्यां कितें आहा
आणि दुसरा कॉन्ट्रॅक्टर जो पण मेळना तो प्रोसिजर आमकां आम्ही दिता सर भुरगे जेवण दिवं नाका भुरग्यांक फक्त आमकां एक्सिडंट जाय की तांकां डिस्कम्फर्ट किंवा तांकां एडजस्टमेंट जाता पळय They are facing discomfort now. because of the malpractices, not because of hunger. मेंबर सेक्रेटरीचे कारवाईचे ज्या भुरग्यांक डिडक्शन काय जावचें ना ओपन जाल्यार ते डिडक्शन ते आसा ते तेन्नाच्यान कॅन्टीन मॅच स्टार्ट जातले नवो कॅटरर येवन कॉन्ट्रॅक्टर येवन तेन्नाच्यान तांकां बिलिंग जातलें भुरग्यांक तो एक एक्सिडेंट जाला मागीर तो सस्पेंड जातलो जायते एस करपाक लायता आम्ही कमिटी सोबत नोटीस काढता सोबत नोटीस काढतले पास सांगले तुमकां एक कॉन्ट्रॅक्टर सेक्रेटरी कडेन जे भुरग्यांचे कंप्लेंट सगळे येयल्या पळय टायम टू टायम एक्शन कितें घेता एक्सप्लेनेशन सगळे मागून शोकॉज नोटीस आता काढा सर ऐकलं Suspended is 1 day only when this issue had come. Get 1 lakh fine also. ACS, MTS, GPS, मेन फॅकल्टी कॅन्टीन आणि 2 गर्ल्स आणि बॉयज पांचही कॅन्टीनाचे आजच्या आज तुम्ही बंद करा कित्याक सांगता तो दनपारा परत मेळटलो आणि दनपारा तो भुरगो मेलो नाल्यार कितें जालें कॅन्टीन म्हणटा ती ऑलरेडी बंद केलेली तुम्ही बंद करू ना कंप्लेंट दिला म्हणून युनिव्हर्सिटी कडल्यान एमडीए कडे कितें करस्पॉन्डन्स जालो कितें करस्पॉन्डन्स जालो आम्ही दिता 60-120 भुरग्यांक 8 दीस आम्ही दिता सर जेवण आम्ही सगळे पैसे काडटा आनी दिता पण तुमचे किडे खावपाक सरांनी येवंक ना चालू मेळटा किडो आयज सकाळी मेळ्ळा किडो आयज सकाळी This shows that neither the university is concerned, nor the caterer is concerned, nor the member secretary. Tomorrow, if something happens to the kid, is the university taking responsibility? After we coming here so many times, students have come with representation, still no action was taken. तुम्ही आता मेंबर सेक्रेटरीचे किती ऍक्शन घेतली आता ऍक्शन किती घेतली आता ऍक्शन किती घेतली सांगा दोन एक्शन फुलफिल जायना so it's up to you how much time you will take whether it's 1 day 2 day 3 day 1 day 2 दिस लागत आम्ही ते मग कॅन्टीनातले खावचे ना तुमच्या आमच्या Sir, why are saving that committee? Who is the head of canteen committee? You said suspended committee. Who is the head of canteen committee? Who is the head of I
त्यांना तुम्ही आमदार साहेब मुक्त केले आणि चांगले कॅम्पस एम्युनिटी अगन एकटवले कॅम्पस कम्युनिटी आसा पळय कॅन्टीन कमिटी इज अ पार्ट ऑफ कॅम्पस एक्टिविटीज कमिटी आता कितें करूया ओके म्हाका कशें दिसता खबर आसा की वील गोइंग टू हॅव अ सेपरेट कॅन्टीन कमिटी बेस्ट कितें सांगू हितून ते कमिटी ते मागीर एक्शन It took us so long to decide that there should be a separate canteen committee. So what directly the student welfare is doing? सर आता मेंबर सेक्रेटरीने किती ऍक्शन घेतली वत कर मरा तुझ्या सर तुम्ही वेगळी सस्पेंड लेटर द्या आणि वैता We are not going to suspend you. We are not going to आम्ही बाहेर जातो. ओके कर हांव तुझ्या फुडें रिप्लाय घेता सर हांवें कितें उलयलो तुका आवडूंक ना तूं क्रॉस कर दिस आम्ही बसता सर हांव सगळ्या हांव सगळ्या पत्रकार भावांचे आणि भयणींचे हांव स्वागत करता आणि धन्यवादूय म्हणटा की आमकां कवर केल्या बद्दल. आयचो जो इशू आसा काल तुमी पयला आसतलो की गोवा युनिव्हर्सिटी हॉस्टेल मेस ह्या मेसान जेवणा भितर थोड्यो किडी आनी थोडे वॉर्म्स आनी कितें तरी पावसाच्या हितूर मेळ्ळे. तेज्या नंतर व्हडली कारवाई जाली. हांव सगळ्या स्टुडंट युनियना कडेन मागता सगळे स्टुडंट अक्रॉस एनी आयडियोलॉजी सगळ्या स्टुडंट युनियनांनी हांगा येवन तेंच्या कडेन कंप्लेंट दिली. हांव पयल्यान पयली हांव सगळ्यांचे धन्यवाद म्हणटा बिकॉज दीस इज अ मॅटर ऑफ स्टुडंट्स अँड दीस इज द मॅटर ऑफ नॉट पॉलिटिक्स. आमी आयज हांगा प्रोटेस्ट घेवन येयले. आमी FDA कडेन कंप्लेंट मारली. कंप्लेंट मारल्या नंतर आमकां सोर्सिसा थ्रू कळ्ळें की हांगा आमच्या कंप्लेनी खातीर हांगा प्रोसेस स्टार्ट जालो रेड स्टार्ट जाली आणि तेन्ना आमकां सोर्सिसा थ्रू रिपोर्ट आमी जो मेरेन आयकलो रिपोर्ट तेंच्यांनी आतां दिला पण तो मेरेन रिपोर्ट येवं नाशिल्लो. बट आमकां सोर्सिसा थ्रू कळ्ळें की 26 माल प्रॅक्टिसीस हांगा भितर जाल्ल्यो 26. आमी जेन्ना विचारले की हे फर्स्ट टायम जाला तर तेंच्यांनी सांगले FDA ना. 1 वर्सा पयलीं अशीच रेड पडलेली तेन्ना 18 फावटी माल प्रॅक्टिसीस मेळ्ळ्यो आणि तेज्या मागीर सुद्दां ह्या कॉन्ट्रॅक्टराचेर ह्या फूड जो कॅटरर आसा तेजेर हेंच्यांनी कांयच एक्शन घेवंक ना. मेंबर सेक्रेटरी किंवा जी तेंची कॅम्पस एम्युनिटी कमिटी म्हणून आसा
तेंचेरूय शोकॉज नोटीस दाखोवंक ना. आमी तेंच्याकडे एवरी विकली तुमचो हायजीन रिपोर्ट, क्लिनिनेस रिपोर्ट कितले चॅक जाता हे मागलो तर तेंच्यांनी आमकां दिवंक ना. तेंच्या जी मेंबर सेक्रेटरी किंवा तेजी टीम आसा हे कितल्या फावटी ते जेवण जेवले जाल्यार अजून पर्यंत 3 वर्सां त्या कमिटीन एकदांय ते जेवण जेवंक ना. हे घरा वचून जेवतात, हे फिश करी रायस जेवतात आणि आमच्या भुरग्यांक कोण तरी भायलो केटरर खंयचो तरी नॉर्थ इंडियांतलो पातळ खंयचे तरी सांबार आणि ते चपात्यो खावपाक लायता. आमी हे खपोवन घेवचे ना. सो ह्या खातीर आमी प्रोटेस्ट केला आणि हो प्रोटेस्ट एंड जो पर्यंत जावचो ना, जो पर्यंत हे केटरराचेर, सेकंडली मेंबर कमिटीचेर म्हणजे जी इम्युनिटी कमिटी आहा तेजेर, आणि थर्ड सगळे कॅन्टीन बंद करिना. हे तिनूय जो पर्यंत आमी हे फुलफील जायना तो पर्यंत आमी हे हांगा प्रोटेस्ट हो सोंपोवचो ना. आणि ह्या प्रोटेस्टा मदीं आमचे अक्रॉस पॉलिटिकल, अक्रॉस सगळे फ्रेंडशिपीन हे सगळे भुरगे एक जाला. आमचे पयलींचे प्रेसिडेंट आसा साहिल, पयलींचो जनरल सेक्रेटरी आसा अथर्व, आणि हे सगळे टीम मेंबर्स आसा. आणि त्यांच्यानी हे खंयचे आतां जेवण हाडला तेंचे ओके दुसर ते सुपेल्ले मेंबर सेक्रेटरीचे शोकॉज नोटीस. तुषार केळकर कॉन्ट्रॅक्टर सस्पेंड जालो. अरे तू जोर रे. बरं आम्ही बसता बरं आम्ही हांगा बसता बरें करता आम्ही हांगा बसता. ऐका 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 सस्पेन्शनाचो नोट रजिस्टर हांगा तयार करता. कॉन्ट्रॅक्ट तेका सस्पेंड आणि मेंबर टर्मिनेट आणि तिसरे आजूय कॅन्टीनांनी मेल ब्रीफ कर सर आम्ही वगैरे राहतो आम्ही येणार बसतोय तुम्ही करा करू दे आपलं काम वगैरे लेट इन भारत माता की स्टूडेंट पावर स्टूडेंट भारतीय जनता युवा मोर्चाचा everyone please keep quiet. Sorry.
ताका आपोवंक ना जाय When he is the in charge of welfare, he is not there, then what will do? पळय कशें आहा one meeting is going on now, he is also part of meeting. वन लाइन सस्पेंड म्हणून बरे आणि मार साहेब लेटर बरयता लव लेटर वन करता वन लाइन सस्पेंड आणि साइन मार सकल फैसला ऑन द स्पॉट सर मेंबर सेक्रेटरी
A complaint has been received on the contractor Imperial Caterers, who is running both the mess as well as the main canteen. And specifically, the worms were found in the food the previous night, and also the students have brought to my notice that also today morning. So accordingly, the show cause notice yesterday was issued based on that incident, and the fine was this thing. And it was also brought to the notice of the Vice Chancellor that he is to be suspended immediately. So now that is what I have put over here. So he will be suspended from today itself. One thing. Second thing, the students who are now already paid the fees, etc. So they will not be charged until the new caterer comes over there and takes over. That is second thing. And third thing is member secretary of that committee to be changed. Three times so many complaints have been given against him. Still you are going to take change. Some action has to be taken against Sir, for caterer you use the word suspend, and for member secretary change. What is this? We also should suspend. Action has to be taken. So-called changing committee is also involved in this campus committee. Even they should be inquired about. हायजीन चेक करप, क्लिनलीनेस चेक करप, त्याचो रिपोर्ट तुमच्याकडे ना सर अजूनपर्यंत. 3-3 वर्षां झाली कंप्लेंट मारता. भुरग्या आयज सकाळी मेळा म्हणून सांगला त्यांनी. आज सकाळी फाटल्या वर्षाचो त्यांचो जीएस असा, फाटल्या वर्षाचो जीएस असा गोवा पीजीएससीचो, त्यांनी कंप्लेंट सामकेच भुरग्या ताकडे आणि त्याचो तुमचे इन कॅम्पस हेल्थचे डिपार्टमेंट आहा ते कांयच पळयना. ते थंय गेल्यार ते सांगतात जीएमसीन वता म्हणून. भाई हांगा कोणाच्या पोटान दुखले रातचे आनी ते जर थंय गेले जाल्यार ते एक्शनूच घेयना सर. एक्शन जाय, कारण तीनदा कंप्लेंट येऊन सुद्धा समज काय त्याने तांचेर एक्शन घेवना जाल्यार ही इज इन्वॉल्व विथ समथिंग. तुझे जर हो प्रेशर येता आम्ही वाढलेला tomorrow if anything happens to that child, will he take responsibility? No. त्यांना तो आपला हात वर काढतो. अजून सर जेवण जेवून ना तो 3 वर्ष आली. तुका समज भय दिसता जाल्यार आम्ही तुझ्या फाटल्यान आसा, कारण विवाहाची गरज ना. त्याचा अफय आमच्या फ्रेंड तो लिपला सगळी कॅन्टीन जी कॅन्टीन आज चालता. एक मिनिट पळय, कॅन्टीन क्लोज करप इज प्रायमरी पार्ट, बट फाल्यां सकाळी तुम्ही कॅन्टीन क्लोज उडयतले आणि मागीर तुम्ही भुरगे जर येयले जेवणा जाल्यार तुम्ही कितें सांगतले की आमी काडपाक लायला. सो एडिक्वेट अरेंजमेंट ही करूनच कॅन्टीन बंद जातली. एडिक्वेट अरेंजमेंट ना आणि वन साइडेड जर तुम्ही कॅन्टीना बंद करता जाल्यार तुम्ही आणि त्या कोणाच्या भितर तरी मिली भगत आसा. आणि हितून आम्ही फसचे ना. वी आर भारतीय जनता युवा मोर्चा. आम्ही तुमकां फसयतले, आम्ही फसचे ना. कित्याक फाल्यां जर तुम्ही भुरगे हांगा येयले, तुम्ही भुरग्यांक कितें सांगतले आमच्या मेमोरंडमाचेर तुम्ही कॅन्टीना बंद केला. आमकां भुरग्यांक उपाशी दवरपाचे ना. तुम्ही सांगा कॅन्टीना बंद उडयता, एडिक्वेट एक्शन दाखया. सेपरेट तुमचो ऑप्शन कितें आसा ते तुमच्यान जायना. आम्ही दिता 2 दीस रेडी करा, पण 2 दीस आम्ही जेवण 2 दिसान तुम्ही रेडी करा. जर तुम्ही भुरग्यांचेर अन्याय करतले जाल्यार ते आम्ही खपोवन घेवचे ना. बीजेवायन म्हणून आमकां तो कॉन्ट्रॅक्टर सस्पेंड जाल्लो जाय, पण आमचे भुरगे उपाशी उरिल्ले नाका. आयजूच टेंडरिंग to be accountable.
तुम्ही न्यू टेंडर ये सर कोणतरी बऱ्या कॅटरराक तुम्ही दिया ऑर्डरी और लेट मेंबर सेक्रेटरी कुक एट हिज प्लेस एंड गेट ऑलरेडी सगळ्यांना 2 कॅन्टीन आहा पळय त्याला आयज शुक्रार आणि शनिवार सोमारच्या दोन्ही कॅन्टीन मेन ई ब्लॉक आणि जीबीएल जे आम्ही दुसरो कॅटरर सद्दा कोण सेल्फ हेल्प ग्रुप आहा पळय एक लेडी मेंबर फुडें येयल्या करपाक सो ताका आमी दोन्ही कॅन्टीन सोमारच्यान बंद जावपा ना खंयसर सो ती दिन कोण कॅन्टीन थंय दोन्ही चालू जातले दोन्ही सोमारच्यान 13 तारखेच्यान आणि दुसरी आता बाकीची जी कॅन्टीन म्हणटा मेन कॅन्टीन आणि 2 मेस तो आता हो एकच कॉन्ट्रॅक्टर चलयतालो ताका आतां आमी टर्मिनेट करता बाय नेक्स्ट वीक एटलीस्ट बाय नेक्स्ट वीक वी वील ट्राय टू सी दॅट एक नवो कोंट्री मेळटा कॅटरर जाल्यार ताका नेक्स्ट वीक पर्यंत आमकां टायम जाय कित्याक आतां हें करपाक जाय प्रोसिजर करून ताका तुम्ही टेंडर काडटना क्रायटेरिया तसोच फ्लेक्सिबल काडात नाजाल्यार तसलेच मनशाक मेळपा खातीर तो क्रायटेरिया तुम्ही वयर आणि त्या मिटिंगेक स्टुडंट्सांक इन्वॉल्व करा स्टुडंट्साचो कोण आसतलो तो हेड तांकां इन्वॉल्व करा आणि त्यो सगळ्यो दॅट इज सेकंडरी पार्ट सर टुडेज एक्शन इज यू हॅव प्रॉमिस्ड अस 3 एक्शन 1 shutting down of canteens with adequate options food available for students. That second option now adequate option already said today from where Then we will use that today. आम्ही दिता भुरग्यांचे कितले आमी सांग Second, action on member secretary and committee, and third, suspension of that contractor and blacklisting of that contractor. Contractor company दुसरी कंपनी स्टार्ट करतो आपल्या नावार आणि तोच पर्सनली लायबल असतो म्हणून म्हणले न्ही हांवें क्रायटेरिया तसोच आणि if not सर तुम्ही ओदो म्हणले की आम्ही जेन्ना टेंडर आउट करता तेन्ना आमकां तसले मनीस येना म्हणून करपाक कारण तुमचो क्रायटेरिया तसो आसता सगळ्या लोकांक कोण फ्लेक्सिबल क्रायटेरिया करपाक शकता न्ही तुमी कोणूय फाल्यां बरो कोण घरगुती रांदता तोय एप्लिकेबल जावपाक शकता न्ही सो हे चिंतून मातशी क्रायटेरिया कशी करपाक मेळटा ती करा and sir when you will give the next contract meeting तुम्ही डिस्कस करून स्टुडंट्सा वांगडा सेंट्रलाइज सिस्टम काढून कॅन्टीन सेपरेट कोण चलयता जाल्यार परत सिस्टम ही परत हाडपाक जाय कित्याक कॅन्टीनातले तो मेसातले जेवन परत ते कॅन्टीनातले तोच सेम जेवण थंय जेवपाक जर वयता जाल्यार भुरगो विट्टा सो ह्या खातीर मेस सेपरेट कॅन्टीना सेपरेट चलयतलो हे तुमी मेक शुअर दॅट दिस वील बी द पॉइंट सर ओके So now these 3 points we are waiting to get the this thing. कॅन्टीनाचो तो उलयलो न्ही Termination झालो. एमएसाचो तो विशय आमकां someone has to take responsibility. होय तुका फर्स्ट कॅन्टीनाचे सांगले हांवें दोन्ही ब्लॅकलिस्ट जातलो तो आनी परत येवपा ना एटलीस्ट एज लॉंग एज नो दीस आनी सेंट्रल फॅसिलिटी आहा पळय दॅट ऑल्सो विल स्टॉप आता बाकीचे सगळे एक बिल्डिंग आसा ज्या आतां जीबीएस वर थंय भुरगीं चड आसा मागीर केमिस्ट्रीन आनी परत हांगासर मेन दोन्ही मेसा आणि प्लस मेन कॅन्टीन ज्या जाग्यार चडशे सगळे भुरगे वता विजिटर्स सगळ्या कॅन्टीनाचे वेगळे वेगळे आसले दॅट इज second point termination as well as the suspension from the today that is also that we agree to this what action are you taking against the दूसरा पळय ताका मेंबर सेक्रेटरी आहा पळय ताका आमी सोबत काडटा बट प्रोवायडेड वी विल गेट द एक्सप्लेनेशन फ्रॉम हिम why the action we will issue what I recommend you along with VC constitute high level committee on this who will investigate all of this and after investigation if we want we will write for chief minister for this high level committee SIT should be formed sir you and your university staff have played with the students health हांगा SIT फॉर्म करून हेंच्यांनी एक्शन कित्याक घेवंक ना हेंचे हायजीन चेकअप क्लिनलीनेस चेकअप हेजो रिपोर्ट आमकां जाय सर 3 वर्सांत कितले रिपोर्ट केले तुम्ही ते आमकां कळपाक जाय
कित्याक करूंक ना तेंय कळपाक जाय. आमकां शोकॉज घेवन तुमी तुमच्या थंयतल्या थंय हो कॉन्ट्रॅक्टर जर तुमचो स्टाफ आसलेलो तुमी काडचे नासले. हो स्टाफ म्हणून काडिना तुमी तुमच्या मदीं थंय घुणो नाकात. हेजेर एक्शन जावपाक जाय सर. मेंबर सेक्रेटरीचेर एक्शन जावपाक जाय बिकॉज इट्स हीज ड्युटी टू चॅक फूड हायजीन क्लिनलीनेस एवरीथिंग. तुम्ही आता पळय जेन्ना आमचे टेंडर जातलो तुमकां सांगता आमी We are asking about the member secretary. विषय ह्या पानावयल्यान त्या पानार घेवं नाका. आमी मेसेज चालला आमकां मेसेजचें उत्तर दिया. मेंबर सेक्रेटरी इन कोलिजन विथ द कारण 3 कंप्लेंट येवन समज कांयच एक्शन घेना तो जाल्यार 3 वर्सां कितें मेळ्ळें तेंचें रिलेशन Sir, you write one more point there. Constituted high-level investigation committee, and you give it to VC. to identify the collusion between the member secretary and the contractor. आमकां कितें collusion आसा तें कळपाक जाय. एडवोकेट हाडला. मेंबर सेक्रेटरी And the contractor. कितें collusion आसा की 3 कित्याक तुम्ही काढू वर्सां शकना? फूड टेस्ट करना Food काय test action करना, करना तिने अजून food कितें test करना. already आसा कितें collusion तें आमकां कळपाक जाय. अजून तेजे शोकॉज अजून काढून नका. आज मिडियाचेर येवन आज तरी तो कॅन्टीन ओपन करता इतले गट्स तेका आयले गट्स खंयच्यान आयले ते. Okay, so I am proposing to constitute one inquiry committee. Wow. तितून मेन्शन करून पॉइंट्स आर इन द मीटिंग सो वी राइट इट डाउन. सर आमची एक कमिटी मागिरा. Then we will take the action. जेन्ना तुम्ही न्यू कॉन्ट्रॅक्ट कोणाक कॉन्ट्रॅक्ट दितले पळय तेन्ना सर अशें जावंक नाका. पयलीं जालां तें 15 दीस बरें मेळटा आनी मागीर परतून तेच जाता. ती सर जबाबदारी तुमी घेयात. That is secondary. From now onwards, sir, from now onwards, I don't know your committee is adequate enough to check the hygiene or not, but make sure BJY will do that. BJY will do that. Okay, I also assure that as a registrar, I will try to see that I visit all the mess. Yes, sir. Okay, and even I will try to Appreciate that, sir. I will try to see that I pay the money and eat the food. Yet also, no, I will assure you because I remember that no, the students sometimes they don't bring to the notice, but when you have some support like this, Students have been bringing to the no, notice. I am listening. That's what I'm saying. When you students, sometimes one student is there, sometimes not. Now the students and more students support. रोजनामा अनेक शीट High level investigation committee you बऱ्या. let you put sir there. Sir, you just note down. We will request our chief minister. Okay, no, not chief minister. We will. Right, I accept that now. So now, please go. One of the two people can stand. I will give the. Nobody will talk. I'll take care of that. What I'm saying, I'm processing that, sending that. Based on that, we will issue whatever this termination and all those things. And to one or two people, if you want Sir, to no one over here has a problem to if you wait. want We to are see here that only. copy, etc., we will give you. There's no problem. So you write It's okay. a point of high level investigation committee on this campus amenities, what it is called, campus amenity committee and his member secretary. Because last 3 years, not a single investigation or raid or any inspection happened on this contractor. आणि त्या कमिटीन अजून पर्यंत जेवण सुद्धा ते जेवना. बट ते घरा वचून जेवतात आणि हे जेवण भुरग्यांक जेवपाक लायता आणि कोण डिसाइड करता भुरग्यांनी खंयचे जेवण जेवप? हे मेंबर सेक्रेटरी आणि कमिटी जे घराकडे वचून जेवतात. सो आमकां तेजेर कमिटी इन्व्हेस्टिगेशन जाय आणि थोरो इन्व्हेस्टिगेशन जाय. आणि जर तुमच्याकडे इन्व्हेस्टिगेशन जावन जर आमकां दिसले की सम माल प्रॅक्टिसीस हॅव हॅपन, BJY विल डू एडिक्वेट इन्क्वायरी. या सर, आय एम टेलिंग यू. Even the committee Students. hostelage students, Exactly. students are just Yes. senior students, second year to no problem. That also Involve will committee. I have to So, see. पहिली आता मेन कमिटी असताली सर. अजूनही असता पण सर तांकां इन्वॉल्व केन्ना करनात तुम्ही. तुम्ही जेन्ना इन्स्पेक्शन जाता तेन्ना मेसान So रावतात we ते will see भुरगे. that, we will see हॉस्टेलान that, रावतात ते भुरगे असतात. we will see that the students from the both the mess, girls hostels and the men's hostel,
representatives are also there on the committee. Okay. The official letter Now, also no, no. Now another thing is that who will be representative, that students only has to tell. from the top. सर पहिली न्यू सर पहिली कितें जातालें हॉस्टेलाक कमिटी सुरू जाता तेंच्या भितरल्या भितरूच कितें ते करताले इलेक्शन कशें करताले आनी तेंचो एक प्रेसिडेंट काडटाले कमिटीचो हॉस्टेलाचो तसोच सर करूं न्ही आनी ताका ऑफिशियल लेटर वचो न्ही सर Sir, this is a secondary part. We will come and see about the rules and regulation. First, you make sure that this Let is the students staying in the hostels only nominate somebody on the committee. We will ask and further to that also, whatever letters comes, will respond. They have to come back to ask for a Because response. this, what happens is Last semester he gave a letter to you, sir. no letters now we have taken already decided that we will discontinue this particular contractor effective from today. Okay. Second thing already I said to you that the students will not be charged for this canteen. Now today though there is no canteen, so therefore students will not be charged. Okay, that particular amount will be further transfer for next semester or whatever. And they will not be charged in the report. फी भरता फर्स्ट सेमिस्टरच्या मागीर एडवान्स फी भरता आनी भुरग्यांक जाय ती फी सर पळय एक पेरेंट्स जोडटा 15,000 जोडटा सर तेका एक एडवान्स फी दिवपाक तेका ते त्रास पडटा सो तुम्ही मंथली जर फी घेता जाल्यार तें बरें जातलें भुरग्यांक तुम्ही ऑप्शनल दवरपा जाय That we will discuss. And third, sir, whoever gives complaint, sir, आणि एक point, sir, important point. Whoever gives complaint, तुम्ही जर तेका टार्गेट करशात जाल्यार तेव्हा परत तेका म्हाका आतां न्यूज कळ्ळा थोड्या कडल्यान की जेन्ना जेन्ना कंप्लेंट जाता कमिटी टार्गेट करता भुरग्यांक म्हणून टार्गेट करशात सर जाल्यार तुमचे As I mentioned, no, already I sent for there is 2 or 3 people we can wait. आम्ही आमच्या भुरग्यांक आलो होतो तांकां दिता म्हणटा आम्ही आमच्या भुरग्यांक हांगा बसता तुमकां काय त्रास करता काय त्रास करता म्हाका एक विचारपाचें तुमी इतले भुरग्यांक भियातात कित्याक आमी स्टुडंट इश्यू घेवन भायर येयल्ले तुमी गेट बंद केले आमकां पळोवन एक एप्रिशिएट करता तूं मिटींग सोडून येयलो हांगा आमच्या खातीर ना पूण हेच्या फुडें म्हाका आमी खंयचेय स्टुडंट हांगा कसलो इश्यू घेवन येयलो गेट केन्नाच बंद आसपाक जायना ते पुलीस कित्याक आपयले आमी मारपाक गेले तांकां काम आसा भरपूर तांकां वचून न्ही तांकां कित्याक आपयले आमी हांगा झगडून येयल्या मारून येयले आमकां न्हू कितें करपाक जाय न्हू तूं आमचो नेवो आसा पयलींचो VC कोण आसलो न्हू ताका विचार ताका एक दीस आमी आख्खो दीस हांगा बसून दवरलेलो रातचो 11 सोडलो बंद करून दवरलेलो हांगा आमी हांगा तूं मारूंक येवंक ना आमी आमचे इश्यू घेवन येयला तांकां वचून काम आसा तांकां भरपूर तांकां कित्याक त्रास करता तूं आनी गेटी केन्ना बंद आसपाक जायना हेच्या फुडें जाल्यार तुज्या घरा येवन बसतले आमी हांगा गेट बंद आसा घरा सगळे भुरगे वयतले तुमगे हे फायनल वॉर्निंग जून टाइम जालो जून
निशिकार गार्डियन कधी येवपाची गरज ना. आम्ही VC ऑफिसान वचून बसया बेगीन हे कर ना हांगा बसया सर तुम्ही वॉशरूमान वचून या आम्ही आसा हांगा You lead our protest. We will come behind you to VC office. भारत माता की सर